मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हयात आसा काय ना, काँग्रेसीचो जाहीर प्रश्न। व्हिडिओ दाखोवपाची मागणी ना जाल्यार भलायकीच्या बुलेटिना खातीर वतली कोर्टात। कोलवाळे बंदखण जाल्यार बंदी घाल्ल्यो वस्ती मेळपाचें ठिकाण मेळटात गुळयोगतां धरून सगळे। 3 जेलर निलंबीत, एक दुबावीत भोंवता भायर पॅरोलाचेर। एक मांडवी पूल दवरतले शेनवारच्यान 2 दीस बंद। पणजी बेती घालतले 3 सुबेज फेरीबोटी। नियंत्रण दवरपाक येरादारी पुलिसूय वाडयतले। म्हापशेचो शुक्राराचो बाजार माणकारांनी दवरलो 2 वरां बंद। पालिकेचेर निषेध, मुखेल अधिकाऱ्याचेर कागाळ। आता खबरो विस्तारान पळोवया। काँग्रेसीन एक आकांताचो प्रश्न उपस्थित केला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हयात आसा काय ना, आसा जाल्यार ताची भलायकी सुदारता ताचो व्हिडिओ काडून दाखयात, ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे भलायकेची खबर कळपा खातीर कोर्टांतल्यान आदेश हाडचो पडटलो, अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिल्या। 14 ऑक्टोबराक दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांतल्यान पर्रीकाराक स्ट्रेचराचेर घालून गोंयांत हाडिल्ल्याक आतां 12 दीस जावन गेले। ताची भलायकी सुदारता अशें एके वळीचें पत्रक केन्ना केन्ना मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान येता, पूण ताका मेळपाक दियात ही काँग्रेसीची मागणी अजून मान्य जाल्ली ना। आनी त्या बोवाळांत एके वटेन ताची भलायकी आनी दुसरे वटेन मंत्री आनी भाजपा फुडाऱ्यांची आरती परती वक्तव्यां हांचेर काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून कांय प्रश्न विचारल्यात। भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान उद्गारलेले जे शब्द आसात की श्री मनोहर पर्रीकर कामाचेर रुजू जातले, हे रुजू जातले म्हणजे आता लिव्हेर आशिल्ले की तांणी आपले पद काही काळा खातीर अभ्यासान दवरिल्ले, हो प्रश्न निर्माण जाता। माननीय मंत्री विजय बाब हांणी मायनिंगचेर उलयला, मायनिंग विशयी प्रभू कडेन तो चर्चा करतलो। म्हणजे मुख्यमंत्र्यान मायनिंग डिपार्टमेंट सोडले हय, विजय बाब म्हणटा एक मंत्री नुस्तें जे आयात आसा तेचे हांव बॅन करतलो, आनी दुसरो FDAचो मंत्री म्हणटा बॅन जावचो ना। कोणाचें आयकपाचें आमी? अरे ह्या राज्याच्या हेल्थ मिनिस्टराचे डॉक्टर आज तेचेर अटेंडन्सान आसा आनी जनतेक कांयच कल्पना ना की तेची प्रकृती बरी आसा वायट आसा। शारिरीक स्थिती मानसीक स्थिती विशयी फक्त कुटुंबाक अधिकार आसा उलोवपाचो। म्हणजे कुटुंब सरकार त्या कुटुंबाक अधिकार दिला की गोंयचो मुख्यमंत्री उलयतलो उलयचो ना, बरो आसा वायट आसा, हो ताका अधिकार दिला। प्रश्न पडलेलो आसा की हे सरकार चलयता कोण? OSD चलयतात, तेंचे ऑफिसर्स इल्लिगल ऑर्डर्स काढून ते चलयतात, पूर्व पश्चिमेक आशिल्ली तोणां मंत्र्यांची ते चलयतात। कोणाचो पायपोस कोणान आसा हेच कळपा चान्स ना। मुख्यमंत्र्याचे भलायकी विशीं अधिकृत सरकारी बुलेटिन येना, ताका लागून वावड्यो पातळप्यांक आयतोच चान्स मेळ्ळा। ते सद्दां मुख्यमंत्री व्हेंटिलेटराचेर आसा, भलायकी हुस्क्याची जाल्या अश्यो वावड्यो पातळीत आसतात। ते फाटभुंयेचेर पर्रीकर बरो आसा आनी तो चलता भोंवता काम करता हाचो व्हिडिओ काडून दाखोवचो, अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। आज टेक्नॉलॉजी इतली वधारलेली आसा, फुडें गेल्ली आसा, एक ताचो आजच्या दिसाचो एक व्हिडिओ काडून तरी लोकांक दाखयात। आमी म्हणना तुमी मेळपाक दियात म्हणून, कारण एकंदरीत एम्सानसून जेन्ना स्ट्रेचराचेर ताका भायर काडिल्लो तेन्ना तेची शारिरीक स्थिती कितें आशिल्ली हे जरी दिसले तरी तदनंतरची शारिरीक आणि मानसीक स्थिती कितें आसा हेची जाणीव कोणाकूच ना। कोण डॉक्टरय सांगना, कोण बुलेटिन काडिना। कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुमी ठरयात। अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर। आज ती वेळ आयल्या, मुख्यमंत्री दाखयात ना जाल्यार श्राद्ध करात। खरोखर मनोहर पर्रीकर हयात आसात असो एक प्रश्न निर्माण जाला। लेट्स कॉल द डॉक्टर्स फ्रॉम द युनायटेड स्टेट्स अँड द ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड लेट देम टेल अस दॅट ही इज लिव्हिंग, ही इज हेल अँड हार्टी, ही इज वॉकिंग टॉकिंग अँड डुईंग एव्हरीथिंग ऑन हिज ओन। वी शुड नो। न पेक्षा जर तितकीच जर परिस्थिती जर निर्माण जर झाली जाल्यार कोर्टान वचून आमी कोर्टां कडेन मागतले आमकां तेची हयातीची विषय आमकां कल्पना दिया म्हणून। कोर्ट अ कमिशनर, ऑल पार्टी कमिशनर ओनली टू सी इफ दिस पर्सन इज वॉकिंग टॉकिंग अँड स्पीकिंग टू पीपल। तशें जर पळोवंक गेले तर म्हाका दिसता ते गणित करतात
लोकसभा आणि जर विधानसभा बरखास्त झाली जाल्यार त्याचे एकत्रित हे करपाचे गणित चालू आसतले तांचे हांव नकळो म्हाका खबर ना तेजी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कोलवाळची बंदखण सुरू जाल्यार अवघी 2-3 वर्सां जायत, मात ताची बदनामीची प्रकरणां दिसान दीस वाडत चल्ल्या. बंदी आशिल्ली गुळी वखदां सर्रास कैद्यां मेरेन पावता आनी ह्या प्रकरणांनी जेल रक्षकूच फारवल्यात. ह्याच कारणां वयल्यान सध्या 3 कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केल्या. नारायण नाईक, रामा कोरगांवकार आणि प्रकाश गावस ह्या 3 जेलरांक ईडीयांची पाकिटां आणि चरसा सारख्या पदार्थांसयत धरला. हातूंत आनी एक दुबावीत आसा तो कुशल पुरी. पुरी हो मूळचो नेपाळाचो, पूण ताणें मडगांवचो पत्तो दिल्लो. ताका 15 दिसांच्या पॅरोलाचेर सोडिल्लो. आतां ताचो पॅरोल 15 दिसांनी वाडयला. हाका लागून दुबाव आणखीनय वाडला. गुन्यांवकारांक जाग्यार हाडपाची सुवात म्हळ्यार बंदखण, पूण हालींच्यो घडणुको वेगळेच चित्र दाखयतात. कैद्यां कडेन पयशे आसत जाल्यार बंदखणीत तांकां जाय ते मेळटा. भायल्यान हाडिल्ल्यो हो वस्ती फकत 500 रुपयांत मेळटात आनी चडांत चड मोडचे पडटात ते 10,000 रुपया. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. तुम्ही मांडवी पुलावयल्यान दिसपट्टो प्रवास करता जाल्यार मातशे कान दिवन आयकयात. 27 आणि 28 तारखेक नव्या पुलाचो एक मार्ग सांची 6 ते रातची 11 सोडून दीसभर बंद आसतलो, जाल्यार पोरण्या पुलाचो एक मार्ग 29 आणि 30 तारखेक सांची 6 ते रातची 11 सोडून दीसभर बंद आसतलो. मांडवी न्हंयेचेर 3रे पूल बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. सध्या मांडवी न्हंयेचेर 2 पुलां आसात, तरी सकाळी आणि सांजे येरादारीची गच्चीमुडी जाता. 27 तारखेर दुसरो शेनवार आणि 28 तारखेर आयतार आसा. मात 29 आणि 30 तारखेर प्रवाशांक मातशे बेगीनच भायर सरचे पडटले. मार्ग बंद आसपाच्यो वेळो सकयल दिल्यात. 27 आणि 28 तारखेर नव्या मांडवी पुलाचो एक मार्ग सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन बंद आसतलो. तशेंच 27 आणि 28 तारखेर नव्या मांडवी पुलाचो एक मार्ग राती 11 ते सकाळी 6 मेरेन बंद आसतलो. पूण पोरनो मांडवी पूल येरादारी खातीर उक्तो आसतलो. 29 आणि 30 तारखेर पोरण्या मांडवी पुलाचो एक मार्ग सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन बंद आसतलो. तशेंच 29 आणि 30 तारखेर पोरण्या मांडवी पुलाचो एक मार्ग राती 11 ते सकाळी 6 मेरेन बंद आसतलो. पूण नवो मांडवी पूल येरादारी खातीर उक्तो आसतलो. येरादारीक अडचण येवची न्हू म्हणून येरादारी खात्यान आनी पुलिशेन उपाय येवजण केला अशें उत्तर गोंय येरादारी पुलीस अधीक्षक धर्मेश आंगलेन गोवा 365 सांगले. 27 आणि 28 तारखेक हे 2 दीस आसा पळय, त्या दिसा न्यू मांडवी ब्रिज आणि 29 आणि 30 ओल्ड मांडवी ब्रिज हांचें इन्स्पेक्शन आयिल्लें आसा. दीस इज एज पर द PWD. सो PWDन म्हजे कडेन एक लेन बंद करपा लागून मागला. तातूंत कितें आसा, एक कसलें तरी गाडी हाडटले ते, ताजेर वयल्यान एक अशी क्रेन टायप कितें तरी माउंट जातलें आनी दॅट कॉन्ट्रॅप्शन गोज रायट बिलो द ब्रिज वेर दे कॅन स्टँड एंड सी द ऑब्जर्व वॉट इज रॉंग विथ द ब्रिज. सो हे मेंटेनन्स आनी टू वेरीफाय द हेल्थ ऑफ द ब्रिज. सो वी हॅव टू गिव दॅम ऑपॉर्च्युनिटी टू डू ऑल दीस थिंग्स. सो म्हणजे आय हॅव नोटिफायड फ्रॉम द कलेक्टर की एक लेन म्हाका बंद करपाक दिवची म्हणून. म्हणटकच हे 4 दिसां भितर आमी हे दोनी ब्रिजाचें काम करून मोकळे जावपाक सोदता. सो म्हजें एपील आशिल्लें लोकां कडेन की 27-28 ह्या 2 दिसां इन्स्टेड ऑफ युजींग द न्यू ब्रिज यू कॅन यूज द ओल्ड ब्रिज. आनी 29-30 तारखेक ओल्ड ब्रिज यूज करनासतना न्यू ब्रिजा वयल्यान यूज करा. हाका लागून आमी थोडे एक्स्ट्रा पुलीस मागयल्या म्हजे नॉर्थाचे ट्राफीक सेलाचे. आनी ते भायर आमी 3 फेरयो वाडयल्या in from Bethi to Panji, so that maximum people who are staying on the other side of the bridge are requested to use the ferry services and use the bridge as I have already explained. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. CBI संचालक अलोक वर्मांक काडून उडयल्ल्यान काँग्रेसीन बांबोळे CBI कार्यालया मुखार केंद्र सरकाराचो निशेध केलो. विरोधी पक्ष फुडारी, प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीशाचो आस्पाव आशिल्ल्या समितीचो एकमुखी निर्णय जाल्यारूच CBI संचालकाक निखळपाक मेळटा अशें काँग्रेस सांगता. केंद्र सरकारान CBIच्या संचालकाक सक्तीचे सुटयेर धाडून ताच्या जाग्यार ताच्या सकयल्ल्या अधिकाऱ्याक हाडून बसयलो असो आरोप काँग्रेसीन केला. राफेल घोटाळ्याच्या चौकशे वयल्यान लक्ष विचलीत करपा खातीर केंद्र सरकारान हे कारस्थान केला अशें तांचें म्हणणें. ज्या तरेन पडचे राती रातच्या 2 वरांचेर
प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो देशाचो चौकीदार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा स्लोगन दिवन देशाचे पंतप्रधान पद स्वीकारलें. लोकांनी विश्वास दवरलो की हो चोर तो तांकां थांबयतलो म्हणून. पूण आयज 4.5 वर्सांनी देशाक सारके लुटलेले आसा. राफाल सारके डिलाचेर जवळ जवळ 30,000 कोटी रुपयाचे व्हडलो गडप केल्ले आसात. तेजेर राहुल गांधीन गेलो म्हयनोभर देशभर लोकांक जागृती केली. आयज हे मॅटर CBI इन्व्हेस्टिगेशनाचेर स्टार्ट केलें आनी CBIचो डायरेक्टर जो आसा आलोक वर्मा हेणें ह्या जे कंप्लेन तेंचे कडेन पावली राफाल डिलाचेर ताजें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. वेगळे वेगळे डॉक्युमेंट्स तेणें पुनोवपाक कॉमेस केलें. आनीक डायरेक्टराचे काडपाचे अधिकार हे सरकाराक ना, पंतप्रधानाक हे अधिकार ना. इंडियन कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे 3 मेंबर कमिटीक हे पावर आसतात आनी ते 3 मेंबर म्हणजे देशाचो चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, ओपोजिशन लिडर आनीक पंतप्रधान. राफायल बद्दल जे कितें आतां जो स्कॅम आसा वो स्कॅमाक कोण तरी पयली फावटी एक मनीस जो सिरियसली घेई आनी तेजी वासपूस म्हणजे चवकशी चालू केल्ली त्याच मनशाक काडप, रातोरात डिसिजन घेवप जो कायद्यान बसना हें तेणी केल्लें आसा. होच भाजपा सरकार जो पयली विरोधाक आसतना प्रत्येक काँग्रेसच्या सरकाराच्या टायमाक प्रत्येक गजाली जे आसात ते CBI कडेन दियात म्हणप. CBI इन्व्हेस्टिगेशन करूं दी, CBI इंडिपेंडंट बॉडी चवकशी करूं दी. पूण आयज त्या CBIचे ताकद जी आसा त्याच CBIची पाखां जी आसा ते मोडपाचे हे प्रयत्न करतात. We have come to condemn the illegal protest. We are protesting against the illegal arrest which is done on the chief director, interim director and director. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगले तशें this was an illegal arrest which was done on the loyal guys and it is done having a hidden agenda. अरे ह्या भाजपाक, ह्या नरेंद्र मोदीक सवय जाल्ली आसा काडकान सगळे काम करपाचे. काला धन एक भितर घालपाक लागला, आतां काडकान तसली कामां करपाक लागल्यान. दोज वर डायरेक्टर्स ऑफ दॅट स्ट्रक्चर हॅविंग क्रेडिबिलिटी पूण तांकां रातचे 2 चोरां भाशेन ब्रुच्युअली अटॅक करून तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. नियोजन आणि उदरगत अधिकारिणींतल्यानूच न्हय तर बाह्य आराखड्यांतल्यान लेगीत कळंगूट वाठाराक भायर काडचो. कळंगूट नागरीक मंचान परतून एकदां आपली मागणी मुखार काडल्या. तशेंच ह्या वाठारांत पिवपा उदकाची वेवस्थीत पुरवण जायना असोय आरोप मंचान केला. ह्यो PDA आनी हे ODP आमच्या माथ्यार हाडून मारल्यात तेन्ना आमी तांकां विरोध करीत रावतले. वेचून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधीचो हो अजेंडा आमी मानून घेवचे नात अशें ते म्हणटात. बाबा हे तुम्ही वर्टिकल डेव्हलपमेंट जे तुम्ही प्लॅन केलात पळय ते बंद करा. वर्टिकल डेव्हलपमेंट आमकां नाका. जी आमची आतां सद्या डेव्हलपमेंट जितलें जाला पळय आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदकाचो प्रॉब्लम. जो तो उदकूच मेळना, जे आमचे गोंयकार आहा तांकां तर थोडें उदकूच मेळना. ट्युरिजमांनी कितें प्रमोट करता आमी? सिस्टरी येयल्या, सिस्टरीचे थंयसर हे आहा कॉन्वेंटा थंयच्या सायडीक तेंच्यांनी एक डिस्को क्लब आनी हांव आयतां थंयसर एक कॅसिनो सुद्दां येतलो म्हणून. आनी तेचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आमची पंचायतूय एक्शन घेवंक पावना, MLA एक्शन घेवन पावना आनी गव्हर्मेंटूय तेचेर कांय करिना. जर तर हे कोणूच एक्शन घेना जाल्यार लोकांनी अशें डिसायड केलां की आमी ताचेर एक्शन घेतलें. आमी ग्रामसभेन एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें कलंगूट पंचायतीचें की वी ओपोज दीस म्हणून आनी युनानिमसली तें रेजोल्युशन ग्रामसभेन पास केल्लेलें. ती ग्रामसभा आमची 31 जानेवारीन आमी हें रेजोल्युशन पास केल्लें. आनी आमचो जो मेन मुद्दो कितें आसा, जो ODPचो आसा, तो मुद्दो लोकां फुडें परत हाडून तो सारको लोकांक जावो तसो करपाचो. ह्या हेचेर ODPचेर आनी ODPच्या प्लॅनिंगाचेर NGPDAचेर आमचो निशेध आहा आनी आमकां ही PDA नाका आनी ODPय नाका. PDA हाडपाचें कारण कित्याक आमचो गांव आसा तो एक टावन करूंक सोदता, एक सिटी करूंक सोदता, एक कॉंक्रीट जंगल करूंक सोदता. एका सगळ्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी रायट फ्रॉम कांदोलीं, कलंगूट, आरपोरा, नागवा लोकांचो अपोज आहा. सेकंड ODP अप्रूव केल्या. पयले ODPचे स्टे आहा
ती अजून फायनलायज जावंक ना. तेजे कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें बंदी आसा. तो न्यू ODP हाडटा आनी ते अप्रुवल अजून पासून ती ODP कितें केल्या आतां प्रेमानंद दिकरान कितें केलां कोणाकच अजून लोकांक दाखोवंक ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. केरी खाणेपरच्या रस्त्याचे दुरुस्तीक सरकारान हात घाला. जून म्हयन्यांत दोंगराचें पालसण कोसळिल्ल्यान हो राष्ट्रीय महामार्ग कांय दीस येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. मजगतीं ह्या रस्त्यार आत्र्या पयऱ्यान बारीक मोठे अपघात जाताले. आतां सुमार 4 म्हयन्यां उपरांत ताची दुरुस्ती जाता. बेळगांव वचपा खातीर ह्या महामार्गाचो चड वापर जाता. पावसांत रस्तो सामको पेड्ड्यार जाल्ल्यान कितलेशेच अपघात जाल्ले अशें रॉकी डायसान सांगलें. हो रस्तो सारको करपा खातीर तांणी भौशीक बांदकाम खात्याक कितलेशेच फावटी सांगिल्लें, पूण कोणीच हाचेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. 4 म्हयने फाटीं हांगासर लँडस्लायड जाल्लें आसलें आनी लँडस्लायड जाल्ले कारणान हो नियरली 200 मिटर्स स्ट्रेच रोड सारको काबार जाल्लो आनी जायते दीस रोड बंदूय उरलो. लोकांक जायते त्रास काडले. त्या उपरांत टेम्पररी अरेंजमेंट केल्लो तेन्ना पूण तो रोड बरोबर नासलो, सारको बंपी आसलो. गाडयो खूब उसळटाल्यो. खूब त्रास काडचे पडले लोकांक नॅशनल हायवे. आनी आतां 4 म्हयन्यांनी तेणें कालचे रातीक डांबर घायला हांगा आनी आतां तरी मातशें लोकांक मातशें रिलीफ जाला, स्मुथली वचोंक मेवता. 4 म्हयने खूब त्रास काडचे पडले लोकांक. जेन्ना पावस आहलो तेन्ना पावसान आनीक चड कुडकलां व्हडलीं जातालीं. ते गाडयो सगल्यो उसळटाले, नॉयज पोल्युशन जातालें, गाडयो पडटा, मायनर एक्सिडेंटूय जाल्ले हांगा. आनी मातशें वत येयलें काय ना खूब डस्ट जातालो. खूब म्हळ्यार खूब डस्ट जाता. आमची कॉपेलां फाटल्यान कॉपेलान येवन पयशे भितर आख्खो धुल्लो जातालो. डे टू डे आमकां क्लीन करचें पडटालें कॉपेल. आयज मातशें तें सगळें वेवस्थीत जाल्लें आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. म्हापसा बाजारात शुक्रारा रातीकडेन 3 दुकानां उजो लागून गोबोर जाली. एका दुकानात दवरिल्ल्यो 2 दुचाकी ह्या उज्याचे भकीक पडल्यो. तशेंच पार्क केल्ले एके कारेकूय उजो लागलो. पेट्रोल पंपाक तेंकूनच अवघ्या 50 मिटराचेर ही घडणूक घडली. Received a message from the Panjim control room stating that 2 shops are on fire opposite Carvalho petrol pump. Immediately duty crew went on the call spot. On the call spot it was observed that 2 shops were totally involved in the fire. One shop was belonging to Mr. Datta Gadi. The second shop belonged to Mr. Ashok 903, which is about 32 square meters. It's a bar and restaurant. So he is saying the loss is about 6 lakhs. I have told them to give us the details what items were there. Okay, and we managed to save about 14 shops which were in the same row. Okay, the operation started at 12:46 and it ended about by 3:30. It ended. Cause of fire. The cause of fire is under investigation. We will be writing to the electricity department to give us the supposed cause of fire. Loss Mr. Datta Gadi, which is 102 shop, he is saying the shop number 102. He is saying the loss is approximately 2,50,000 to 3 lakhs. Whereas the shop number 303 of Ashok Naik, he is saying the loss should be about 6 lakhs. रातचो सुमार 1 वराचेर उजो लागला आनी फायर हे जालें. दिस इज द सेकंड टायम तेंच्यांनी आनी हेच्या पयलीं म्हाका दिसता 2 शॉपाक लागलेलो. पण हांव बरें मागता की फायर ब्रिगेड बेगीनच्या बेगीन पावली आनी जे म्हापशेकाराचे भुरगे यूथ बेगीन तांकां कळ्या बरोबर आयले थंय. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केळशीकार सामके चाळवल्या. दुसऱ्या गांवांतलो कोयर हाडून तांच्या गांवांत उडयताले. एकल्या मनशाक तांणी रंगे हात धरलो, पूण कोयर ताबडतोब हालयता अशें उतर दिल्ल्यान तांणी ताका सोडलो. मात ताणें कोयर काडलोच ना. थोड्या कोयराक उजो घालो जाल्यार उरिल्ल्याचेर माती ओडली. साकवाळे पंचायतीचो कोयर हाडून उडयतना केळशीच्या उपसरपंचान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक धरिल्लो तेन्ना ताणें ताचो व्हिडिओ काडिल्लो. उपरांत केळशीच्या सरपंचान ताच्या आड पुलिसांत कागाळी केल्ली. हो कोयर कंत्राटदारान काडचो अशी सुचोवणी ताका केल्ली आनी ताणें कोयर काडपाचें मान्यय केल्लें, पूण अजून पासून ताणें तो कोयर काडलो ना. देखून केळशेकार चाळवल्यात. आमची केळश्यांत हाडून घालतात आनी गांव आमचो सारको निवळ आसपाक जाय आसलो, पूण हे आमकां कांयच कळना. सगळें हाडटाय आनी हिंगा हे सुवातेर
हाडून उडयताय आनी तुमी पळयलो आसतलें ही गार्बेज ते काडटा म्हणटाले पण ते काडूं ना पण थिंग उज गायला आनी त्या उज्यान ती पळय धुंवर बी कसो आसा तो पळयलो तुमी. पंचायताक आमी जायत फावटी घेतला पंचायत आमी ग्रामसभेत हे इश्यू वयर काडले म्हणल्यार ही गार्बेज घालता तेंचे जात तितली कडक एक्शन घेवची म्हणून पूण ते कोण तांकां कॅरूच करून नासले भशेन येताय गुप्ती ते घालून वयताय. पूण फाटीं हांवें काल पयर एक व्हिडियो पळयला त्या व्हिडियोचेर आमच्या गांवचे डेप्युटी सरपंचान ताका घालता आसतना रेड हँड दवरला. अशें आयकूं येता की ती कुट्टाडे आनी सांकवाळे पंचायताची गार्बेज हाडून आमच्या केळशीच्या गांवांत उडयता आनी ती केळशीच्या गांवांत उडयले जाल्यार ते सगळे पोल्युशन जे पळय आसा गार्बेजचे ते आमच्या केळशीच्या गांवांत येता आनी गांवच्या लोकांक सगळे इफेक्ट जातले म्हणून आमी ताचेर खड कारवाय करपाक मागता आमच्या पंचायता लागीं तेच बरोबर पुलीस डिपार्टमेंटा लागीं आनी आमचे गांवचे MLA आसा तिचे लागीं काडून ही गार्बेज जी पळय घातल्या आहा ती काडून व्हरपाक वा आनी खंय तरी ताची प्लेस आसा थंय ती घालपाक. एक्चुअली ती गार्बेज सांकवाल न्हय ते आमची एरिया हाडून डंप करता. इफ सपोज तर आमी आमची एरिया आमची क्लीन दवरूं सोदता आनी आमी आमचे पंच मेंबर प्लस हांव पासून न्हू आमच्या हातांनी आमी काडटा इवन स्कूल स्टुडंट्स ऑल्सो जाल्यार आमी आमची एरिया क्लीन करता आनी सांकवाडेचे हाडून आमच्या एरियान डंप करपाचें. आतां कितें जालें? आतां ताका आमी अफयन हाडलो म्हणल्यार आमी MLA कडेन गेल्लीं आमचे लेटर कॉरेस्पॉन्डंट कितें असलें तें दिवपाक गेल्लीं तेन्ना तो सांगपा लागलो तो येयलो थंय आनी म्हणपा लागलो MLA पासून आमकां म्हणपा लागले एटलीस्ट यू गीव वन चान्स फॉर हिम. आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्या पुलीस कंप्लेन केल्या पुलीस कंप्लेन करून आमी लेटर केलो कंप्लेन न्हू लेटर केलें आमी पुलिसां देन आफ्टर आमी MLA घेवन गेली तीच लेटर तिकाय कॉपी घेवन गेली तेन्ना तो मिस्टर मनोज म्हणटा तो आयलो थंय आनी आमचे कडेन उलोवपाक लागलो आनी ते आपूण ते सगळे कितें गार्बेज घातले ते आपूण काडटा म्हणून लागलो. आमकां मेन कितें आमचें ते काडूंक जायना कित्याक आमची एरिया आमकां क्लीन दवरूंक जाय. केळशेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शिगमो सोंपलो तरी कवित्व उरलां अशी एक म्हण आसा. मडगांवांत दांडिया सर्तीचें आयोजन केलां. शेनवारा 27 तारखेक ही सर्त जातली. थळाव्या सम्राट क्लबान कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान ही सर्त आयोजीत केल्या. नागेश गार्डनात सांजे 6 वरांचेर ही सर्त सुरू जातली. ह्या वेळार गुजराती पद्दतीचे जेवण रांदपाची सर्त तशेंच मडक्यो सजोवपाची सर्त जातली. ह्या सर्तीं खातीर इनामां दवरल्यात. सर्ती विशीं अदीक म्हायती बोरकारान दिली. अंदू आमचें दांडिया ब्लास्ट 2018 हें अंदू 27 ऑक्टोबर 2018 नागे गार्डनान 6 वरांचेर सुरू जावपाचें आसा. हातूंत आमगेलें टिपिकल गुजराती फूड कुकींग कॉम्पिटिशन आसतलें युजींग बेसन तशेंच गरबा अर्दन पॉट जी आसता मटकी ताजें डेकोरेशन आसतलें आनी ताका ह्या दोनी हांकां फर्स्ट प्रायज 5001 सेकंड प्रायज 3001 आनी थर्ड प्रायज 2001 अशी दवरिल्लें आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.